गोंयांत कोकण रेल्वे अंतर्गत मडगांव रेल्वे स्टेशनाची भेसबरी देखरेख जाता। महत्वाच्यो पर्यटन थळांकडेन जोडपी मडगांव शार हे राज्यातले मुखेल रेल्वे स्टेशन जावन आसा। दरेका प्रवाशा खातीर ह्या स्टेशनाचेर सोय सुविधा लेगीत उपलब्ध केल्ल्यो आसात। मात ह्याच स्टेशना भायर प्रवाशांक खातीर केल्ल्या पॅसेजीत विंगड राज्यांतले प्रवाशी ट्रेनीची वाट पळयत एकतर बसून रावतात किंवा न्हिदून दीस सारतात। तर दुसरे वटेन रेल्वे स्टेशनाच्या भायल्या सुवातीचेर आशिल्ल्या फुटपाथाचेर कांय प्रवाशी ताडपत्री घालून मुक्काम करून राविल्ले स्पष्ट चित्र पळोवपाक मेळटा, जाका लागून मडगांव रेल्वे स्टेशना भितरली सुवात तशेंच भायलो वाठार दूषित जाल्लो आसा। देखून संबंधित प्राधिकरणान ह्या सगळ्या समस्यांची दखल घेवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। आता हे मडगांव म्हणटनी आमचे मेन रेल्वे स्टेशन इतले डिसेंट केला खरें, पूण हांगा हे सगळे घाटी बिटी रस्त्यार हांगा न्हिदून हे सारके फुटपाथ तेंच्यांनी कॅप्चर केल्या। तशें रेल्वे स्टेशनाचे भायर मेन रोडार न्ही सगळे आमचे फुटपाथीचेर सगळ्यांनी गाडी लायल्या, थंय लोकांक वचपाकच चान्स ना। आनी सगळी घाटयां बिट्या थंय रांदता कितें करता ते कोणाचेर तेंचे लक्षच ना। हांव मागता रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन जावं पुलीस आमच्या रेल्वेच्या तांकां खंय सायडीन काडपाचे, ही फुटपाथ क्लियर करपाची अशें तांकां एक हांगा दवरले कोणी जाल्यार पुलिसनी, तांकां भिरांत येतली आनी आमचें रेल्वे स्टेशन पयलें चकचकीत जातलें। आमचे मिडियान पसून आमचे बबन घाटकेक वचून मेळून तेंच्यांनी तेजें कितें सोल्युशन काडचें अशें म्हणून हांव मागता। आनी आमचें मडगांव रेल्वे स्टेशन क्लीन दवरचें हे मिडिया कडेनूय बी हांव मागता। हे आमचें मडगांव स्टेशन आहा न्ही, हे मेन रेल्वे स्टेशन। हांगा आमचे रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी गव्हर्मेंटान बी तांकां सपोर्ट करून हे मातशें रेल्वे स्टेशन आमचे स्लम्सांक लागून चड हळशीक जाता, वता थंय थुकता, हें करता तें करता आनी आमची हेजी शहराची हेच पिड्ड्यार जाता, ब्युटी शी आसता तेन्ना ते फुटपाथीचे ते घाटी रांदता ते सगळे पयले हळशीकशे न्ही। ते रेल्वे ऑथॉरिटीन आनी आमचे गव्हर्मेंटान हे पळोवन मातशें आमचें क्लीन करचें ही म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन तशें रेल्वे ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।